दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. संस्कृत भाशेच्या साहित्यांत आमकां महाभारता आनी रामायणा हे दोन ग्रंथ चड फामाद आनी लोकांक हाची वळख आसा. हे कसो तांतल्यो काणयो वाचून ना तर जाल्यार आतां टिवीचेर ते सिरियलां पळोवन लोकांक कळीत आसा. आतां महाभारता आमी घेतल्यार व्यासा म्हणलो एक जाणकार मनीस आसलो. ताणें महाभारता बरयलो. मागीर ताणें इल्लो बरयलो. मागीर तो आनी दुसऱ्यांनी ताका घालून घालून व्हड जालो. आसो ती गजाल वेगळीच. पूण ह्या महाभारतांत जायत्यो काणयो आसात. मूळ विशय कितें? कौरव पांडूचे भुरगीं 5 जण ते पांडव आनी कौरव म्हळ्यार धृतराष्ट्र आनी ताची घरकान्न गांधारी हांची 100 भुरगीं. हे वटेन पांडव मालगडो धर्मराय वा युधिष्ठिरा अशेंय ताका नांव आसा. भीम अर्जुन नकुला सहदेव 5 जण आनी तांची आवय कुंती. हे वटेन कौरव मध्ये मालगडो दुर्योधना, मागीर दुशासना, चित्रसेना अशे 100 जण हे भाव. आतां हे एकामेकाक बापूल भाव म्हळ्यार पांडवांचो बापूय पांडू आनी कौरवांचो बापूय धृतराष्ट्र बाबांची आतां भुरगीं राजाची भुरगीं ते राजा भुरगीं. पूण हांचे मदें एक दुस्मानकाय कशी आसली कौरव आनी पांडव मदें. आनी हांकां शिकोवपी कितें शिकोवंक बाण सोडपाची धनुर्विद्या म्हणटात तांकां ती शिकोवंक एकटो शिकोवपी आसलो. आनी तो तांकां शिकयतालो. पांडवांकय शिकयतालो आनी कौरवांकय बाण कशें सोडूंक जाय. तो दोणू म्हण आसता न्ही, बो इंग्लिशींत ताका बो म्हणटात. आनी बाण म्हणजे एरो तो दवरून ते कशें ओडूंक जाय, कशें सोडूंक जाय, तुवें कितली ती दोरी ओडूंक जाय, खंय तुजी नदर आसूंक जाय, हें सकट तांकां तो शिकयतालो. बरे भशेन तांकां शिकयलें. म्हयन्याचे म्हयने तांकां विद्या तांच्या गुरून शिकयली. आनी सकट जातच एक दीस तो तांकां सगळ्यांक एका उक्त्या मैदानाचेर आपयता आनी म्हणटा, आतां हांगा बसात तुमी. सकट थंय बसले. तो पयलें पांडवाच्या धर्मराजाक ताका युधिष्ठिरा अशेंय म्हणटात ताका आपयता आनी म्हणटा, गुरू म्हणटा, युधिष्ठिरा दोणू आनी बाण घे. तो घेता आनी मुखार थंय व्हडलो एक रूख आसा. तो ताका विचारता, युधिष्ठिरा तुका कितें दिसता? तो म्हणटा, गुरुजी म्हाका म्हज्या मुखार व्हडलो एक रूख दिसता. गुरू म्हणटा, दवर सकयल दोणू आनी बाण. ताजे उपरांत तो भिमाक आपयता आनी भिमाक तशें सांगता, दोणू आनी बाण घे. आनी ताका विचारता, भिमा तुका कितें दिसता? तो म्हणटा, म्हज्या मुखार रूख आसा आनी ताका जायते खांदे आसात. दवर सकयल दोणू आनी बाण, बस. ताजे उपरांत नकुलाक आपयता. ताकाय तोच प्रस्न विचारता,
ताचे जापेन गुरूक समाधान जाना. ताका बस म्हणटा, सहदेवाक आपयता, ना तुवें बस. दुर्योधनाक आपयता, कौरवांचो फुडारी. दोणू घे, बाण घे. तुका कितें दिसता दुर्योधना? गुरुजी, म्हाका रुखा वयर मळब दिसता. बस दवर तें. दुशासनाक आपयता, चित्रसेनाक आपयता आनी सगळ्या निमाणो कोण तांचो भाव आसा कौरवाचो तांकांय आपयता आनी हे सवाल विचारता. गुरूक समाधान ना, दवरा म्हणटा. शेवटी गुरू कितें करता? अर्जुनाक आपयता. अर्जुनाक म्हणटा, अर्जुना दोणू घे, बाण घे. अर्जुना घेता. अर्जुना तुका कितें दिसता? गुरू विचारता. अर्जुना म्हणटा, गुरुजी, रुखार म्हाका एक सुकणें दिसता. गुरू म्हणटा, मार. अर्जुना बाण सोडता आनी बाण वचून सुकण्याक लागता आनी सुकणें सकयल पडटा. हें आतां सुकणें न्ही, सुकणें न्हय. ह्याच गुरून त्या झाडाचेर तें रुखाचेर तें दवरलें एक आर्टिफिशियल कितें करून. आतां ही एक काणी वयल्या वयर पळयल्यार सादी कशी दिसता न्हय, वय मू सादी कशी काणी. पूण हे काणये फाटल्यान कितलीशी लिसांव आमकां शिकोवंक मेळटा. उद्देश आसा. कितें लिसांव? खंयची एक काम करतना तुजें चीत आसा पळय, म्हणल्यार लक्ष्य, युअर गोल शूड बी फिक्स्ड. ते वटेन हे वटेन जावंक उपकारना. तुका कितें जाय तें तुका कळीत आसूंक जाय. दुसऱ्यांक कितें दिसलें? व्हडलो रूख दिसलो. अरे रूख कोणाकय दिसता, येदो व्हडलो रूख. रुखार खांदे आसात, पानां आसात, ती कोणाकय दिसतात. रुखा वयर मळब आसा, कुपां आसा, तें कोणाकय दिसता. पूण त्या रुखाचेर एक ल्हान सुकणें आसलें, तें ताका कोणाकच दिसूंक ना. तें अर्जुनाक मात दिसलें. कित्याक? अर्जुना त्या दोणू विद्येंत प्रवीण. ताका ताची नदर त्या सुकण्याचेरच थिरावन आसली. देखून ताणें बाण सोडलो आनी तो बाण लागलो. आमच्या जिवितांत अशें आमचें चित एका आमी उलयता म्हणटा, तुजें मत थारार ना अशें आमी म्हणटा. थारार ना म्हणजे कितें म्हळ्यार एक कडेन तुवें केंद्रीत करूं नये. हे वटेन ते वटेन हजार गजाली तकलेन तूं घेवन बसची जाल्यार मागीर तुका कितें जाय तें तुकाच कळीत ना. म्हणजे आमकां कितें जाय तें आमीच ठरोवंक जाय आमच्या जिवितांत. हे पयले सवाल आमी जिवितांत विचारूंक जाय. म्हाका कितें जाय? म्हज्या आवयक बापायक तांकां न्हय, म्हाका कितें जाय? मागीर हांवें म्हाका सवाल विचारूंक जाय, कित्याक जाय? जें कितें म्हाका जाय म्हूण हांवें ठरयलां मू, तें कित्याक जाय? आनी ताचे उपरांत हांवें सवालां विचारूंक जाय, तें म्हाका खंय मेळटलें, कशें मेळटलें, केन्ना मेळटलें, कोणा लागीं मेळटलें, विचारूंक जाय. आनी आमी अशेंच करता न्ही आमच्या जिवितांत. कोण उठलो सुटलो आनी मार्केटीक गेलो अशें जाता वय? ना न्ही. वेच्या पयलें थोडीं बरोवन काडटात, थोडीं मतीन, बरें म्हाका आतां मार्केटीक वचूंक जाय, मार्केटीक वचून शॉपिंग कितें करूंक आसा, बरें मासली हाडूंक जाय. आनी खंयची मासली हाडूंक जाय तें म्हज्या मतीन तरी हांव जाणा. मागीर ती मेळ्ळी जाल्यार बरें आसा, ना मेळ्ळा जाल्यार दुसरी खंयची हांव हाडटां. आनी कितें हाडूंक जाय? रांदय, तरकारी, भाजी हाडूंक जाय. आनी कितें हाडूंक जाय? फळ वस्तू हाडूंक जाय. कितें हाडूंक जाय? आनी मांस हाडूंक जाय. आनी कितें हाडूंक जाय? दही हाडूंक जाय, ताक हाडूंक जाय, आनी साकर हाडूंक जाय, तांदूळ हाडूंक जाय, गोमूट. पण अशें न्हय. आनी अशें चिंतूनच आमी वेताना पोतयो आनी घेवन वेता न्हय. आतां पोतयो व्हरचीच उडेन जालां. आतां आमकां ते प्लास्टीक बॅग दिता म्हणून. पूण तो आतां पुंग्याक ही प्लास्टीक बॅग दिना. आतां थोड्या शॉपांनी तें बरयल्लेंच आसा, कॅरी युअर ओन बॅग.
तुजे बॅग तूं हाडून बरयलें आसता आनी तुका बॅग जाय जाल्यार तो पयशे तुका चार्ज करता. पूण कितेंय जावं, एक मार्केटीक वताना आमी चिंतून वेता न्ही. तशेंच आतां कॉलेजीन मुखलें शेकप करची भुरगीं चिंतिनात तुवें बेश्टे पळोवया. ना, पळोवचें कांय ना, तुकाच कळीत आसूंक जाय. आतां तुजी 10वी जाली, मागीर कितें करताय? 11वी 12वी खंयचे विशय घेताय? 11वी 12वी जाली, मागीर मुखार कितें? तें आदी फुडें तुवें ताजेर चिंतूंक जाय, नियाळूंक जाय आनी तुजी मत ताचेर आसूंक जाय. आतां पळया, कोण ऑलिंपिक्स खेळांत भाग घेवंक सोदता, चिंतुया, 100 मिटर रेसांत तूं भाग घेवंक सोदताय अशें म्हूण चिंतुया. त्या ऑलिंपिक्सांत तुका भाग घेवंक मन आसा, पूण पयलें तूं कितें करताय? तूं पयल्या तुज्या इस्कॉलांत थंय भाग घेताय न्ही, आनी थंय तूं परत्यान परत्यान जिखून येताय. मागीर शाळा मदें धांवणेचो खेळ आसता, तातूंत तूं भाग घेताय, थंय तूं जिखून येताय. ताचे उपरांत तूं जिल्ल्याच्या पांवड्यार वेताय, थंय भाग घेताय, थंय जिखून येताय. मागीर तूं राज्य पांवड्यार वेताय, थंय आनी कितलींशीं भुरगीं आसात दुसऱ्या जिल्ल्यांतल्यान जिखून आयलीं, थंय तूं भाग घेताय, थंय तूं जिखताय. मागीर तूं राष्ट्रीय पांवड्यार पावताय, तातूंत भाग घेवन तूं परत्यान परत्यान जिखताय. मागीर हेर राष्ट्र सांगता, देश सांगता स्पर्धा आसता, थंय तूं जिखताय. आनी शेवटी तुका ऑलिंपिक्सांत तूं सिलेक्ट जावं येता. आनी थंय वेतस थंय क्वॉलिफायींग रावंड आसात, तातूंत तूं इतल्या स्पिडीन आयल्यार मात तुका फायनल रावंडाक वचूंक जाता. पूण तांची एक नदर आसता त्या स्पर्धेंत म्हाका ऑलिंपिक्सांत वचूंक जाय, म्हाका मॅडल मेळूंक जाय. मेळ्ळ्यार मेळ्ळें, ना जाल्यार जाता, असलें चिंतून गेल्यार तुका कांय मेळना. म्हणजे तुजी मत तितली थिरायिल्ली आसूंक जाय. आनी हे स्पोर्ट्सान जाता. हे बरें बरें शास्त्रीय संगीत शिकतात पळया, शास्त्रीय संगीत, तांकां वरांची वरां प्रॅक्टीस करचें पडटा. तें गावप जावं दी, वाजोवप जावं दी, शिकचें पडटा. मागीर पळय, शास्त्रीय संगीत शिकल्याक हे मागीर हें चालतें संगीत आसा पळया, हें उडतें नाचतें, तें गावंक कांय व्हडलेंच न्ही. कित्याक तांकां तितलें तांचो आवाज म्हणा ट्रेन जाल्लो आसा, वा तांची बोटां वाजोवचें जाल्यार बोटां, ताचें ट्रेनींग जाल्लें आसा. म्हूण हर एका मळाचेर एक मत स्थिर करून आमी फुडें वचचें पडटा. तेन्ना मात्र आमी चैत्याचे वाटेर वेता. ना तर जाल्यार हेंय करया, तेंय करया, हेंय बरें, तेंय बरें, सक्कड बरें म्हूण आमी घेतल्यार आमी मुखार वचना. पळय, संवसारांत भोव थोडीं मनशां आसात एकदम हुशार, तांकां आमी जिनियस म्हणटा, तसलीं मनशां भोव उणें. ते खंयच्याकय हात घाल्यार तांचें भांगर जाता. तुय हुशार आसात, तातूंय हुशार आसता, पण चडाव आमचे मनशाची देणी आसात पळया, ती सिमीत, लिमिटेड आसतात. आतां देवान आमकां कितली देणी दिल्या तें गरजेचें न्हय. ती देणी आमी कशी वापरता, कितली वापरता, कितलें आमी साधन करता, मेहनत घेता, हाचेर आदारून आसा. आनी हें सक्कड करूंक गरजेचें मत थिरावंक जाय. तर ही काणी दोनू बाणाची तुमी आयकली, तांतल्यान एक लिसांव आमी आमचे मतीर खचोवया. तें म्हणल्यार चीत थाऱ्यार लाय, देव बरें करूं आनी मोग आसूं.